बेती फेरी पॉइंट वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम चालू आशिल्ल्यान रस्त्याचेर व्हडा प्रमाणात खड्डे मारप आनी खणकाम जाला। पावस सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारीची गर्दी वाडल्या। एक गाडी खड्ड्यांत लेगीत अडकली। आतां पावसांत असली कामां लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करपाक लागिल्ल्यान फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला। पळयात। गोयच्या बाबत रस्त्यांक लागून ह्या नदी कितल्याशाच लोकांचे बळी गेला। वेरे ते बेती फेरी पॉइंट वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू आशिल्ल्यान रस्त्याचो व्हडलो भाग खणला, जाका लागून येरादारी करप्यांक सरकसी करच्यो पडटा। ह्याच खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून तरणाट्याचो बळी लेगीत गेल्ल्याचो विशय काँग्रेसीचो कवटणकारान काडलो। आतां तर एक गाडी खड्ड्यांत आडखल्ली पळोवपाक मेळटा। ह्या वाठारांत सेगीत ट्राफिक जाम जाता आनी पावसाच्या दिसांनी ही समस्या आनीक वाडपाची शक्यताय आसा। पावस तोंडार आसतना रस्तो फोडलो कित्याक? सरकारान ह्या बेकायदेशीर रस्तो फोडपी इंजिनियरांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी करत रस्त्याचो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी काँग्रेसीच्या कवटणकारान केला। तुमकां खबर आसतलें की मॉन्सून ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून चालू जाला आनी प्री मॉन्सून शावर जो पावस आसा तो पडपाक लागला सगळे कडेन गोंयभर। आनी अशा वातावरणात आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंयान पळयता की अजून पावसानूच रस्त्याची कामां करपाची चालू आसा। आतां हाजे पयलीं बी पावसाच्या दिसांनी जेन्ना रस्त्याची कामां केल्या तो रस्तो कितलो तेंप येता, ताची कंडिशन रस्त्याची कितें उरता तें सगळ्यांचे मुखार आनी गोंयचे जनते मुखार आसा। कित्याक आमी पळयला जो रस्तो करता तो टॅक्स पेयराच्या पयशांनी करता, तो करून कसो उदकान व्हांवून वता तो पावसान फाटले काही वर्सां। आतां ताजी फुडली गजाल म्हणल्यार एक सारकी शॉकिंग जो घटना आमी हांगा नॉर्थ गोवानूच पळयता ती म्हणल्यार वेऱ्यां टू बेतीन जो रस्तो आसा तो लास्ट 2-3 दीस जाले सडनली डिगिंग करपाक चालू केला। JCB आनी हेवी मशिनरी यूज केल्या। आमचे कडेन सगळे व्हिडिओज सगळे फोटोग्राफ्स आसा। आनी पयलींच तो बेतीन टू वेऱ्यां टू बेतीन जो रोड आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो, तो सामको एक्स्ट्रीमली नॅरो रोड आनी पीक अवराचेर थंय हरशींच ट्रॅफिक जॅम जाता, सिवियर ट्रॅफिक जॅम जाता। ते ट्रॅफिक जॅमान कामाक वचपी लोक शिरकून उरता, स्कुलाक कॉलेजीक वचपी भुरगीं शिरकून उरता। त्याच प्रमाणे पेशंट सुद्दां जे आसता क्रिटिकल कंडिशनान तांकां GMCन व्हरपाक जाय ऑर आनी खंयच्या हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय ते पेशंट आनी एम्ब्युलन्सीस सुद्दां उरता आसतना आमी थंय पळयल्या। जाल्यार अशा फाटभुंयेचेर आज 26 तारीख मेची आनी पावस ऑलरेडी प्री मॉन्सून सुरू जाला आनी आमकां खबर आसा आनी थोड्या दिसांनी फूल फ्लेज मॉन्सून जो आसा साऊथ वेस्ट मॉन्सून तो येतलो। आनी एकदां साऊथ वेस्ट मॉन्सून चालू जालो की मागीर गोंयान पावस कसो पडटा हो आनी वेगळे म्हाका दिसता कोणाक सांगपाची गरज ना। जाल्यार हे सरकारान आज फेल्ड जो विकसीत भारत, विकसीत गोवा, स्वयंपूर्ण गोवाचे नारे हे सरकार दिता तांची फेल्ड पॉलिसी कितें ती तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार वेऱ्यां टू बेतीन हे जाग्यार तुमी वचून पळोवंक शकता। आज डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय म्हणजे बायफर्केट करून डिपार्टमेंट केला, तांच्यांनी वॉटर पायपलायन घालपाक कसलेंच परमिशन नासतना हो इल्लिगली रस्तो फोडला आनी तो रस्तो फोडला आनी ती माती तशीच दवरल्या। ती माती सबंद रस्त्याचेर गेल्या आनी वायट घटना थंय एक घडली म्हणल्यार एक आकाश कुमार म्हणून 26 वर्साचो गोरखपूर उत्तर प्रदेशचो भुरगो एक्सिडेंट जावन थंय मेलो। ते आतां म्हणटले की बसवाल्याक भितर उडयतले, पण तो एक्सिडेंट कित्याक जालो हें थंय आसलेले खंयच्याय लोकांक वचून विचारा। थंय मातयेची स्लरी सगळी पावसान स्प्रेड जावन रस्त्यार जाल्या आनी हो भुरगो बाबडो मेलो। आतां कदाचित तो गोंयचो न्हय म्हणून कोणाक तितलें तें व्हडलें दुखूंक ना आसत, पण तो एक कोणाचो तरी भुरगो आसतलो, तो आपल्या फॅमिलीचो ब्रेड विनर आसतलो, म्हणल्यार तो एकटोच कदाचित कमोवपी आसतलो आनी कितेंय जरी आसलो जाल्यार तो एक मनशाचो जीव हो हे सरकारी इंजिनियर्स आनी जे रिस्पॉन्सिबल ताका ऑफिसर्स आसा ज्यांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या हो रस्तो फोडला तांचे निश्काळजी खातीर आनी तांचे क्रिमिनल मिसकंडक्टा खातीर ते भुरग्याचो जीव गेला। हांव मागणी करता सरकारान जे इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसा इल्लिगली हो रस्तो फोडपाक ताचेर इमिजिएट तांचेर एक्शन घेवचें, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें। दुसरें म्हणल्यार इमिजिएटली सरकारान इंटरवीन करचें। गोमंतक TV खातीर विलियम रॉड्रिगीस।